हायकोर्टान गोंय सरकाराक म्हादय आनी लागसारच्या वाठारांत व्याघ्र क्षेत्र घोशीत करपाक सांगला। सरकाराचो विरोधकांचो नेट। पर्यावरण जाणकारी फावरात। संवसारीक व्याघ्र दिसा निमतान प्रुडंटान परिस्थितीचो नियाळ घेतलो। लोकां मदीं घुसपागोंदळ। सरकारान निर्णय घेतना समतोल राखचो म्हूण उलो। वाघूय जगचो मनीसूय जगचो। गव्हर्मेंटाक एक रिक्वेस्ट आहा की ते करता ते सारी बॅलन्स करपाचें, कितें दोगांकूय त्रास जावपा नाका। आतां सरकारान पळय हें करता तेन्ना एक सारकें तांकां डिमार्केशन करून तेंचे जे मालकी हक्क आसा जो समज तांकां दिवन हें टायगर रिजर्व केलें आनी वेल इट्स व्हेरी गूड। हें बरी गजाल टायगर रिजर्व जाता तें। रान जनावरांक राखीव दवरूंक ना जाल्यार फाल्यां जनावरां उरची ना। आयज आमी समज चिंतलें की डॅम नासलो जाल्यार सावथ गोवा कितें जाता आसली। सेम वे खंय जंगल आमी तांकां दिना जाल्यार तेंची हालत कितें जातली। निमाणें हेजेर कितें जातलें की फक्त मनुष्यच रावतले हितून। सरकारान टायगर रिजर्व म्हणल्यार कितें ते विशीं जनजागृती करची। हेजेर सरकारान अवेरनेस करचें आनी लोकांक सांगचें टायगर रिजर्व म्हणटा सारकें प्रॉपर कितें म्हणटा तें। जाणकार म्हणटा व्याघ्र क्षेत्र जाहीर केल्यार लोकांक लुकसाण जातलें म्हूण अपप्रचार चल्ला। काही लोकांचे आता ताका विरोध आहा की ताका जर व्याघ्र प्रकल्प केलो जाल्यार थंयसरले जे लोक जे आसा तेंचे कितें। आणि हो भंय जो घातलेलो आहा तो म्हाज्या मतान पळोवपाक गेल्यार तो एक दुष्प्रचार म्हटल्यार जाता। कारण आमच्या देशान खूब कडेन अशे व्याघ्र प्रकल्प आहा आनी थंय वचून तेंच्यांनी अभ्यास करचो, विचार करचो की त्या लोकांक फायदोय आसा आनी तांकां तोटो असो कांयच ना। एखाद्या वाठारान वाघ क्षेत्र जाले म्हळ्यार त्या वाठारांतल्या लोकांक भायर काडटा असो जो सगळो कांगावो चल्लेलो आसा तो पुराय खोटो आसा। आनी ह्या म्हादय अभयारण्याचें रुपांतर हे व्याघ्र क्षेत्रांत जावप खरें गोंया खातीर खूब गरजेचें आसा। आनी आयज आमी आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिन जेन्ना मनयता तेन्ना आमी लक्षांत दवरपाक जाय की वाघ जर जंगलान उरलो जाल्यार त्या जंगलाचें अस्तित्व उरतालें। 70तले 26 गांव दोंगरांनी आसात। थंयचे लोक काजीर जगता। तांकां थंय वचपाची परवानगी दिवची। म्हादय परिक्रमा करपी जिलू गांवकार उलयलो। काजू ज्यो आसात ते तांचे पोट भरपाचें साधन, उपजिविकेचें साधन, ताचेर आमची सत्तरी अवलंबीत आसा। तो आमच्या सत्तरीचो आर्थीक कणो, तो कणो मोडपाचो न्ही। ताज्या खातीर 26 गांवांतल्या लोकांची ज्यो काजी आसात किंवा तांचें उत्पन्न आसा मागीर तें आसूं दोंगरांनी, त्या दोंगरांनी वचपाक तांकां परवानगी दिवची। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।